नव्या पाठ्यपुस्तकाविषयी उठिल्ल्या वादाच्या फाटभुंयेर GSARTची संचालक मेघना शेटगांवकारान स्पश्टीकरण दिलां। पाठ्यपुस्तकां गोंयकार वा महाराष्ट्राच्या लेखकांनी बरयल्या हाचो विचार करचे परस विद्यार्थ्यांचें हित हेंच आमचे खातीर मुख्य उद्दिश्ट आसा। पालकांनी पाठ्यपुस्तकाविशीं मतभेद करचे आदीं ती काळजीन वाचची आनी तातूंतलो आशय समजून घेवपाचें आव्हान तिणें केलां। आतां हो जो एक विशय आयला की गोंयचे लेखक आशिल्ले, गोंया भायले लेखक आशिल्ले, अशे नॉर्म्स खंय स्पेसिफाय केले नाशिल्ले, कारण आमचो फोकल पॉयंट आसा स्टुडंट्स। सो तांकां जे करेक्ट आसा ते तांचे पर्यंत वचचे, दीस वॉज दी कन्सर्न। सो टोटल 41 बुक्स आमचे कडेन तयार जाले। विशय चालू जातकीर तांचे कडल्यान आमकां अशेंय आयकपाक आयलें की मराठीन आमचे ल्हान भुरग्यां म्हणजे त्या एजीक सूट जाणारे आमकां रेडीमेड कंटेंट खूब कमी मेळ्ळो, त्या खातीर तांकां भायले हाचेय घेवचे पडले। पण त्याच बरोबर ते अशेंय म्हणटात की वेल्या एज ग्रुपाक म्हणजे आतां 11वी-12वीक आसत किंवा फुडल्या एज ग्रुपाक सूट जाणारे आमच्या गोंयच्या लेखकाचो कंटेंट भरपूर आसा। जी आतां आमी 41 बुकां तयार केल्या म्हणटा इज जस्ट अ बिगिनींग फॉर SCRT। हाच्या नंतर आमकां काम जे आसा ते म्हणजे आमी R3 बुक्स तयार करतली फॉर ऑल ग्रेड्स। जे कन्सर्न रेज जाला ताजे कितें त्या गोष्टीची आमी दखल घेतला। रिव्ह्यू कमिटी विल रिव्ह्यू ऑल द बुक्स फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 8 हो आमचो उद्देश आसा। ती रिव्ह्यू कमिटी आमी कॉन्स्टिट्यूट करतली। खंय कितें टायपोग्राफीक एरर आसा, खंय कितें कंटेंट चुकला जाल्यार देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट आनी आनीकय अशें जर कितें कन्सर्न आसा दॅट वील बी टेकन केअर ऑफ। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार।